RA आणि FSOच इन्स्पेक्शनाक गेले. थंयसर तांकां एक स्कुटरीचेर एक मनीस प्रोडक्ट घेवन वताना पळयलो. ताका आडयलो, तांणी विचारलो खंयसर कितें अशें म्हणून. मागीर आयज ताका आमी ऑफिसान आपयलो आनी ताका सांगलें आमी खंयसून तूं माल व्हरता तो आमकां दाखय. बिकॉज इट वॉज ऑल भुरग्यांक जे खावपाचें आसता पळय तसलेच प्रोडक्ट आसलेले. आनी आतां तुमकां दाखोवपाक आसा की खुबशे प्रोडक्ट आसा पळय ते अशे भुरगीं एट्रॅक्ट जाता आनी ते खाता आनी इट इज ऑल नॉट गूड फॉर हेल्थ अशें तरी आमकां दिसता. बिकॉज इट इज ऑल कलर्ड आनी ते सगळे मॉइश्चर आयला ताका. बिकॉज ऑफ दॅट वी डोंट म्हणजे ताका लागून आमी हांगा आयल्या बरोबर तेज्या प्रिमायसिसान भरपूर expired product asa, and then we came to know that the premises also is not licensed. He does not have a license also for that, and he has many products which are expired. आता एक चक्री सुद्धा 2 महिन्याच डिसेंबराची चक्री ती वॅलिड फॉर ओनली 2 months. अजून ती प्रिमायसीस आसा. तो म्हणटा कितें वी डिडंट गेट टायम टू डिस्पोज इट. बट दॅट इज नॉट करेक्ट. न्ही तेणी करपाक जाय न्ही तें ऑन द टायम. आतां तो प्रिमायसीस पळयले जाल्यार ताका पॅलेट सुद्दां ना. सगळे प्रिमायसीस जमनीर अशी बॉक्सां दवरली आसा. सो इट इज अनहायजिनीक, इट इज अनहेल्दी बिकॉज दॅट मॉइश्चर इज एब्जॉर्ब बाय द फूड. अशें करून हे सगळे प्रोडक्ट आसा आमी ते डिस्ट्रॉय करूं. कितलेशे हे जातले पयशे एस्टिमेट? प्रोडक्ट आतां पर्यंत आमी स्टॉक काडला तो जवळ जवळ 2 लाख क्रॉस जाला. तरी तेजो कडेन एक्सपायर्ड प्रोडक्ट म्हणटा पूण एक्सपायर्ड म्हणून सायडीक दवरलेलो आसा प्रोडक्ट. बट इफ ही इज नॉट डिस्पोजींग इट अजून रेट्स बी भोंवतात. सगळे चडशी बॉक्सां रेट्सान सुद्दां खाल्लेली आसा.